एक आमकां तुमचे मदीं आनीक गोविंद गावडे हांचे मदीं कोल्ड वॉर दिसून येता. मुख्यमंत्र्या समोर जर एखादो मंत्री असो उलयता ही भाशा पळयली, पण उठाच्या कार्यक्रमाक जे आसा की ते सबंद भाशण जे आसा तुम्ही पळयलें आसतलें, आणि तें भाशण जें आसा की माननीय मुख्यमंत्र्याच्या प्रेझेन्साक जाता, आणि त्यामुळे म्हाका दिसता म्हणजे तुजो मंत्री जर म्हणजे एज ए सभापती म्हणून जे आसा त्या पदाक मान सन्मान दिवपाची स्थिती नासत जर जायतली, आणि तुज्या समोर जर तें भाशण जें केलें वता आणि अर्थात तुकाय ताजेर ताका विचारपाचें नासत जर जायतली, पार्टी काय ताजेर विचारपाची गरज नासत जायतली, ह्या संदर्भात ती गजाल म्हाका हर्ट जाली, आणि त्या वेळाचेर हांवें मुख्यमंत्र्याक संदर्भात हो विशय हांवें रेज केल्लो. हिस्टॉरीक निर्णय दिले ऑन डिफेक्शन. तर ह्या तुमची हांवें ऑर्डर वाचल्या फूल सारकी, बट सामान्य जनतेक कळपा खातीर ह्या जजमेंटा फाटले तुमचे एक 2-3 लॉजीक कितें जंय तुमी सांगतात की हे पळय, 2/3 फुटून थंय वचप हें तुमकां मान्य आहा म्हणून. पळय, एक गजाल हाजेर पूर्ण चिंतन करून आसा, पूर्ण हाजेर तो निर्णय दिल्लो आसा की त्यामुळे ते आनी कांय फेरफार जावंक शकना. मागीर तांकां हांवें सांगलां की जर तुमकां म्हाजें मान्य आसत जाल्यार तुमी फुडें तुमी वचूं शकता. कळ्ळें, कोर्टांत वचपाक शकता. डिफेक्शनाचेर सर तुमचें मत कितें? कारण एक जाली कायद्याची बाजू. पॉलिटिक्सा भितर 2 गजाली आसतात, एक आमी लेटर ऑफ द लॉ म्हणटात आनी स्पिरीट ऑफ द लॉ म्हणटात. न्ही, हांव म्हणटा की ह्याची मर्यादा सगळ्यांनीच सांबाळपाक जाय, सत्ताधाऱ्यांनी सांबाळपाक जाय, आणि जे आपली पार्टी बाकी सगळं सोडून येता पळय तांणी आपल्याची मर्यादा सांबाळपाक, सत्ते खातीर कितेंय करपाक जायना. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचो विश्वास ह्या राजकारणाचेर हाजेर वचपा खातीर गजाल आमी जे निवडून येल्ले मेंबर आसात किंवा एखादे ज्येश्ठ मेंबर आसतले, मंत्री जाल्ले आसतले, ताणें सांबाळपाची गरज आसा, आणि पार्टी म्हणून जो आसा आमी घेणारे आसा न्ही त्या लोकांनी ताजे मर्यादा सांबाळपाची आवश्यकता आसा. मंत्री जर धरले मुख्यमंत्री कुशीक दवरून, कारण मुख्यमंत्र्याचेर वेगळे तरेचो भार आसता, मंत्री जर धरले, हू आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स इन द हाऊस? म्हणजे हांव जेन्ना खूब भितर वता कशें ना, म्हणजे एक सवय कशी त्या मंत्र्यान बजेट वापरली गाडी, सारकी वापरली गाडी, हय, ते कित्याक वापरना ह्या सगळ्यान, आणि ताजो फायदो जनतेक सारको जाला काय हे जेन्ना पळयता आसा की बऱ्याच मंत्र्यांचो परफॉर्मन्स आसा तसो मेळना, म्हणजे वयलवडचें राजकारण आसा. त्यामुळे हांव तसो रेटींग हांव दिवचो ना, पण तशें हांव खूब समाधानी आसा अशें ना.